तेरेखोल न्हंयत बेकायदेशीर ड्रेजिंग करपी व्हायट ऑर्किड कंपनीचेर पणजे पुलिसांनी एफआयआर घाला। एफआयआर घालचो म्हण थंयचो एकलो रिटायर्ड पुलीस नारायण सोपटे उपासाक बशिल्लो। मुख्यमंत्री पार्सेकार बेरेस्तारा ताची वासपूस करूंक गेल्लो। बेरेस्तारा राती उसरां पेडण्यां पुलिसांनी एफआयआर केल्या उपरांत सोपटेन उपास फाटीं घेतलो। आणि हय कार्यक्रमाक येतकीर तालुक्यांतलो मनीस मतदारसंघातलो मनीस उपोशणाक बसला आणि ताका मेळच्या शिवाय वचप ही म्हजी मस्तेपणां जातली म्हणून मी हय गेलोय। म्हजेर लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणून विश्वास दवरची गरज ना। मी राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून तुका सांगतोय की तुवें उठचें आणि तुजेर जो अन्याय जाला असो दिसता तो सोडून घेवपाची म्हजी जबाबदारी। हे मी तुमकां एक निमणा सांगता। मी पूर्ण विचार करून ही गोष्ट बोलतोय, पण एक सांगते आणि एक सांगते, हय मिडियातून अशी गजाल येवची न्हय। मी वदळ बोलता आसतना एक बोललो आणि हय दुसरी गजाल करता। मी थंय वदळ सांगलो, तुम्ही पुलीस ऑफिशियल असल्यात म्हणून सांगतोय। तुमकां कायदे कानून खबर आसत। पावणे 3 महिने केवळ ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाता जाय जाल्यार खंय म्हणून वचपाचें आमी हे उपोशण आमी नाइलाजान करता। आमची इच्छा ना, तुमी सांगता तुमचेर म्हाजो विश्वास आसा, पण जोपर्यंत एक्शन जायना तोपर्यंत हांगा बसतलो हांव कितेंय जावं। हांव म्हाजो हंगर स्ट्रायक लश्करीचेर चालू दवरतलो। हॉस्पिटलांत जर म्हाका व्हेलो जाय जाल्यार हांव हॉस्पिटलाचेर चालू दवरतलो। ऑथॉरिटी जें कितें करपाचें आसा तें करून। ब्रेस्तारा राती उसरा व्हायट ऑर्किड कंपनी आड पेडणे पुलिसांनी एफआयआर घालो। ते उपरांत सोपटेन उपास फाटीं घेतलो। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। पणजे हिरा पेट्रोल पंपा फाटलो वेट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट म्हयन्याभरात सुरू जातलो। त्या प्लांटात खंय पाट्यावेल्या कोयराचो विलो लायतले। सध्या प्लांटाची शेड बांदपाचें काम चल्लां। शुक्रारा पणजेचो आमदार, महापौर आनी महापालिकेच्या कमिशनरान वचून प्लांटाच्या कामाचें इन्स्पेक्शन केलें। हो जो वेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आसा तो जवळ जवळ म्हाका दिसता एप्रील म्हयन्याक चालू जावपाचो आशिल्लो 2015च्या। अनफॉर्च्युनेटली थोडे जे मिसइन्फॉर्म्ड एलिमेंट्स आशिल्ले कोर्टान गेले। कोर्ट हॅज गिवन अ वंडरफूल जजमेंट that it was a politically motivated case and they have thrown this case out and they have allowed us to work. त्या अनुषंगान आमी काम चोरान चालू केलां। आतां 10 दिसां भितर हो फ्लोरिंगूय जावन कंप्लीट जातलो। ताच्या नंतर आमी ते मशीन आतां ऑर्गेनीक वेस्ट कन्वर्टर्स ते हांगा हाडून बसून आमी काम चालू करपाचें आसा। बेजिकली रूफ उरतलें, पूण पावसा पर्यंत आमकां रुफाची गरज ना। सो आमी इमिजिएटली एक काम घेवन हातान घेवन एक कंप्लीट करपाक सोदता आनी चालू करपाक सोदता। तो डंप आसा तो आमी आतां काडटा थंयचो परमनंटली। तो काडून जो ट्रिटमेंट करपाचो भाग आसा तो हांगा ट्रीट करतले आनी उरिल्लो तो कंपोस्ट जालो तो आमी लोकांक दितले गार्डनाक, गार्डन मॅन्युअर ऑर वॉटेवर। पूण तो आमी प्लॉट क्लियर करता सो एक वास तो परमनंटली थंयच्यान वतलो। वास्को कदंब बस स्टँडाकडचो रस्तो 15 दिसां भितर सारको केलो ना जाल्यार रस्तो आडायतले म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यार देंवल्या। फोंडकुलांनी रस्तो सोदपाची परिस्थिती। बसीक आनी बस स्टँडार यो वच करतल्यांक जिवार येता। राष्ट्रवादीन फोंडकुलांनी कवाथे रोयले। वास्कोचो आमदार कार्लूस कदंबाचो चेअरमॅन आपल्याच मतदारसंघातलो बस स्टँड जाग्यार घालूंक कार्लूसाक जमना म्हण जुजे उलयलो। गव्हर्मेंटान हो माड आहा तो ग्रास म्हणून डिक्लेअर केला। जोरी हो ग्रास आयज आमी केटीसीचेर घेवन येयल्या दाखोवपाक, गव्हर्मेंटाक सांगपाक की हे केटीसीच्यो परिस्थिती चड बिगडलेली आसा। ह्या रस्तो जो हो बसींक वो दुसऱ्या प्रायव्हेट व्हेकलांक वचपाचो रस्तो न्हू। 4 वर्सां जाली जो केटीसीचो चेअरमॅन जावन आसा कार्लोस आल्मेदा MLA ह्या वास्कोचो। आयज बसून ताणें ह्या केटीसी बस हेचेर कदंबाचेर आयज बसून ह्या रस्त्यांचेर आनी ह्या ज्या बसीचे हेचेर वयता तेजेर आयज बसून लक्ष मारूना। मागता त्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन जाता ते बेगीन हो रस्तो रिपेर करचो आनी एक मॉडर्न बस स्टँड जावपाचें आहा तें बस स्टँड जावपाक जाय। 15 दीस आमी अल्टरनेटिव्ह दिता, ना जाल्यार मोठ्या संख्येन येवन आमी वास्को बंद कर कितें तरी एक मोर्चा हाडून आमी रस्ता रुखा करतले। बसीन जाल्यार सोड आमकां हिंगा प्रायव्हेट गाडयो कितल्यो येता। हिंगा प्रायव्हेट गाडयोंक त्रास जाता। हो आमचो आमदार 4 वर्सां जाली तो केटीसीचो चेअरमॅन जाल्लो आहलो। ताका फंड्स बीन कितें करून तेणें तें आमकां खबर ना गव्हर्मेंटाचें तेणें फंड्स बीन करून हिंगा हाडून आमकां रस्तो सारको करून दिवपाक आयल्लो।
कित्याक आमकां तो जर आमचो वास्कोचो आमदार जावन वास्कोची कामां करना जाल्यार तो दुसरी खंयची कामां करतलो. तेणें वास्कोन पयलीं कामां करून दाखोवपाय. तो वास्कोनूच कामां करना. आमचे ह्या रस्त्या फुटलाय, प्रायवेट व्हेकल्स हिंगा येताय, प्रायवेट गाडी बसी जाताय, तांकां डॅमेज जाताय त्यो. घेऊया एक विराम.